शिबीर दिसता एकूच दीस आसा, सो लोकांनी त्याचो फायदोय करून घेवपाचो अशें म्हाका दिसता. पूण त्याच बरोबर म्हाजो एक प्रश्न आसलो आनी ज्या कारणाक लागून हांव खास हांगासर येयल्लो. पेडण्याच्या लोकांक ह्यो दिव्य शिबीर ह्यो एक दिसाचो आसा, पूण ही येदी व्हडली ही दिव्य जी इमारत बांदल्या, जी हेल्थाक लागून आसा, आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ह्यो अपग्रेड करून येदे व्हडलें हॉस्पिटल बांदल्या, जी इतली वर्सां अशीच पडींग आसा आनी तेजेर कोण जाप दिना, कोण तेजेर प्रायोरिटीचेर कोण कितें उलयना, कोण तेजी सिरियसनस घेयना. सो म्हाका अशें दिसता की शिबीर जेन्ना उजगाटन आमचो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत करतलो तेन्ना हेजेरूय तेणी मातशें एक भाश्य करपाचें की ही जी इमारत जी जातली ही कायमस्वरुपी लोकांक फायद्याक उरतली, जी मोफत मेळटले हांगासर सगळ्यो सुविधा. थंय तरी एक चॅकअप जातलो आनी तांकां मागीर खंय तरी वचून तुमी रिपोर्ट हाडात कितें तरी जायतलें तें नकळो हांव. बट हांगासर एक फूल फ्लॅज तांकां हांगासर एक उपाय म्हणून हेल्थ इश्यूज जो आमचो पेडणेकारांचो आसा तो सुट्टलो, कित्याक हे डायरेक्टली जीएमसीक लिंक आसा. ताका लागून म्हाजी एकूच विनंती आसा आमची माननीय मुख्यमंत्री कडची, स्वता पालकमंत्रीयूय मुख्यमंत्रीच आसा, ताका लागून हांव विनंती करता की त्या दिसा तेंच्यांनी मातसो टायम काडून भलायकी मंत्री घेवन हांगासर येवपाचें आनी मातसो हांगासरूय तेणी लक्ष घालपाचो आनी हांगासरूय मातशें तेणी केन्ना सुरवात करतले नाल्यार स्टेटस कितें आसा हेवूय कळोवपाचो ना. सो जेन्ना इतलो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाला, 50 करोड ते रोडांचेर मोडलेले आसात, कंपनीज येवपाच्यो आसात बी म्हणून सांगतात आमकां, भितर वचून आमकां कितें नोकऱ्यो मेळटल्यो बी म्हणून, बट आयज मेरेन तेजेर स्कील डेव्हलपमेंटाचेर अजून आमकां कितें सारकी खबर ना. स्कील डेव्हलपमेंट ट्रेनींग जातल्यो काय जावच्यो ना, ह्यो जमनी दिल्यात त्यो जमनी फक्त दिवन तश्योच उरतल्यो काय अशीच इमारती हांगा थंयच कन्स्ट्रक्ट जावन आसतल्यो हेवूय आमकां कितें खबर ना. ताका लागून हेजेर सगळ्याचेर आमकां कसली तरी उतरां मेळटली ही आमी अपेक्षा दवरता. आनी मेन म्हाजो एक प्रश्न असो की केन्नाय आमी उलयतना अशें दिसता की कोण तरी म्हणटात की आमी सरकाराच्या विरोधान उलयतात. आमी सरकाराच्या विरोधान उलयनात, ही इमारत सरकारानूच स्टार्ट केल्ली, आमी ती चालू कर म्हणटात. थंय इलेक्ट्रॉनीक सिटी सरकारानूच हाडलेली, आमी ती चालू कर म्हणटात, आमी खंयच विरोध करूंक ना. सो ताका लागून सरकारान हें चिंतपाचें न्हू की सरकाराच्या विरोधान हे सगळें, हे आमच्या पेडणेकाराच्या फायद्या खातीर आमी उलयतात. पेडणेकाराचो जो कितें आमकां तेंच्यांनी अपेक्षा दाखयल्ल्यो, जे कितें आमकां स्वप्नां दाखयल्लीं ती आयज मेरेन पूर्णता जावंक ना. फॉर एग्जाम्पल आमी जर घेता मोपा एअरपोर्टाचेर जर आमकां नोकऱ्यो दिता बी म्हणून सांगलेले, एक जॉब फेअर घेवंक जाय आसलो पेडणेकारां खातीर ऑन स्पेशली मोपा खातीर, तो सुद्दां तुमचे हरशीं जावंक ना. ताका लागून खंय तरी आमकां अशें दिसता की जे सिरियसनस पेडणेकारांक घेवंक जाय ते सरकार इसारला, तेंची सेन्सिटिव्हिटी नाल्यार सिरियसनस ह्या पेडण्याक लागून नाच, अजिबात ना कशी दिसता.